म्हापशा गिरी महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं ही पायपलायन दुरुस्त केल्ली। परतून एक फावट पायपलायन फुटिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। म्हापशा गिरी महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जाल्लो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलींच ह्या पायपलायनीची दुरुस्तीकरण केल्लें। मात परतून एक फावट ही पायपलायन फुटिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन आणि मोपा लोकल टॅक्सी असोसिएशनान दिल्लो वेळ सोंपिल्ल्यान टुगेदर फॉर मोपा विमानतळ ह्या संघटनेन नागझर सावन धरणे आंदोलनाक सुरवात केली। मात आता हे आंदोलन सामकें खर जाल्लें आसा। फाल्यां नागझर जंक्शन ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हो मुख्य रस्तो आडावपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। विमानतळाचेर टॅक्सी कावंटर सुरू करपाची तांची मागणी आसा। तांच्यो हेर कांय लेगीत मागण्यो आसात ज्यो पुराय जावपाची वाट हे लोक पळयतात। फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स आणि सोमाराक कामगार दिसा निमतान मडगांव नगरपालिकेच्या कामगारांक आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जेवण वांटले। कामगार दिसा निमतान दर वर्सा आमी हो उपक्रम राबयतात। हे वर्सा नवतारा ह्या हॉटेलाच्या जोड पालवान पुराय गोंयांतल्या सुमार 5000 कामगारांक जेवण दिवपाचो आमचो यत्न आसा अशें स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचो ऑपरेशन मॅनेजर सपनेश साळगांवकारान सांगलें। जाल्यार फूड बँक सांगोळडाक खूब बरें काम करीत आसा। कोविडा वेळार लेगीत तांणी गरजूंक जेवण दिवन व्हड काम केल्लें अशें म्हणीत आमदार दिगंबर कामतीन फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साची तुस्त केली। अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीच्या गोंय फांट्याच्या सदस्य आणि समर्थकांनी सोमारा कामगार दिसा निमतान पणजेच्या कदंब बस स्थानकावेल्यान रॅली काडली। कामगारांक बरो पगार आणि फायद्याची मागणी करीत युनियनान मोर्चा काडिल्लो। कामगार संघटना तशेंच हेर कामगार वर्गान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मोर्चात लोभ आणि असमानताय सोंपोवचो असो उलो मारलो। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मोले चेकनाक्यार गाडयांची तपासणी करप चालू आसा। ह्या वेळार विनय शर्मा रावपी बिहारांत ताचे कडेन परवानो नासतना सोरो गोंयांतल्यान कर्नाटकान व्हरपाचो यत्न केल्ल्यान ताका 6200 रुपया मोलाच्या सोऱ्या सकट पुलिसांनी आयतारा अटक केलो। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मोले चेकनाक्यार गाडयांची तपासणी करप चालू आसा। ह्या वेळार विनय शर्मा रावपी बिहारांत ताचे कडेन परवानो नासतना सोरो गोंयांतल्यान कर्नाटकान व्हरपाचो यत्न केल्ल्यान 6200 रुपया मोलाच्या सोऱ्या सकट पुलिसांनी आयतारा ताका अटक केलो।
येरादारीचे नेम मोडप्यांक तालाव दिवपाचो अधिकार हेड कॉन्स्टेबलाक मेळचो ही गोंय ट्रॅफिक सेलाची मागणी राज्य सरकारान न्हयकारली। केंद्रीय कायद्या खाला फक्त अधिकारीच तालाव दिवपाक शकतात अशी माहिती मुखार आयल्या। हालीं तेंपार अपघातांचे वाडटे प्रमाण पळयल्यार येरादारी सेला कडेन जाय तितले अधिकारी नाशिल्ल्यान ही मागणी जाल्ली, मात सरकारान ती न्हयकारल्या। येरादारीचे नेम मोडप्यांक तालाव दिवपाचो अधिकार हेड कॉन्स्टेबलाक मेळचो ही गोंय ट्रॅफिक सेलाची मागणी राज्य सरकारान न्हयकारली। केंद्रीय कायद्या खाला फक्त अधिकारीच तालाव दिवपाक शकतात अशी माहिती मुखार आयल्या। हालीं तेंपार अपघातांचे वाडटे प्रमाण पळयल्यार येरादारी सेला कडेन जाय तितले अधिकारी नाशिल्ल्यान ही मागणी जाल्ली, मात सरकारान ती न्हयकारल्या। दिवचल शारांतल्या पाजवाड्याचेर बायलां खातीर आयोजीत केल्ली रांगोळी कार्यशाळा उमेदीन जाली। दत्तात्रय महिला मंडळान आयतारा ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। दिवचलचे नामनेचे रांगोळी चित्रकार अर्जुन परब हांणी हे कार्यशाळेंत रांगोळी कशी घालप ते विशीं बायलांक प्रात्यक्षिका सयत मार्गदर्शन केलें। दिवचल शारांतल्या पाजवाड्याचेर बायलां खातीर आयोजीत केल्ली रांगोळी कार्यशाळा उमेदीन जाली। दत्तात्रय महिला मंडळान आयतारा ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। दिवचलचे नामनेचे रांगोळी चित्रकार अर्जुन परब हांणी हे कार्यशाळेंत रांगोळी कशी घालप ते विशीं बायलांक प्रात्यक्षिका सयत मार्गदर्शन केलें। मये युनियन स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले क्रिकेट सर्तींत यूसी नांदोडा क्लब वस्ताद थारलो। फायनलींत ह्या पंगडान सत्तरीच्या माळवली क्लबाक 2 विकेटींनी हारयलो। गोंय क्रिकेट संघटनेच्या आदारान मयेच्या गावरान ग्राउंडाचेर ही सर्त जाल्ली। इनामां वांटप सुवाळ्याक मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट मुखेल सोयरे जाल्यार आदले सभापती राजेश पाटणेकार खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं सरपंच सुवर्ण चोडणकर, पंच वांगडी सीमा आरोंदेकर, विद्यानंद कारबोटकर आनी हेरांचो आस्पाव आशिल्लो। मानेस्तांच्या हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। सांखळे पालिका वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळोवपा खातीर खाशेली रणनिती आखल्या, ते नदरेन तांची यंत्रणा कार्यरत जाल्या। दुसरे वटेन टुगेदर फॉर सांखळेचे फुडारी परतून एकदां आपली सत्ता मेळोवपा खातीर राजकी डावपेच आखून कामाक लागले। भाजपान जाहीरपणान प्रचाराक चालना दितना खुबशा कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन घरा कणकणी प्रचार सुरू केला, पूण टुगेदर फॉर सांखळेचे उमेदवार सादूरताय बाळगून प्रचार करीत आशिल्ल्याचें दिसून येता। दुसरे वटेन खुबशे अपक्ष रिंगणात आसात। तांणी लेगीत घर चलो अभियानाक चालना दिल्या। लोकांची मतां आपल्याक मेळची हे खातीर सगळ्याच उमेदवारांचे यत्न चालू आसात। गोंयांत घडपी चडशे गुन्यांव हे राज्या भायल्यान आयिल्ले कामगार लोक करतात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत केलें। देखून गोंयांत येवपी दर एका कामगारा कडेन लेबर कार्ड आसप सक्तीचें आसा अशें केलें जाल्यार गुन्यांवकाराक सोदप सोंपें जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत घडपी चडशे गुन्यांव हे राज्या भायल्यान आयिल्ले कामगार लोक करतात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत केलें। देखून गोंयांत येवपी दर एका कामगारा कडेन लेबर कार्ड आसप सक्तीचें आसा अशें केलें जाल्यार गुन्यांवकाराक सोदप सोंपें जातलें अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें।
फुडल्या वर्सा सावन कामगार दीस गोंय सरकारान राज्य पावण्याचेर मनयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. ते कामगार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. तशेंच बरें काम करपी कामगारांक गौरव आनी श्रमीक मित्र पुरस्कार लेगीत भेटयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंयच्या वेगवेगळ्या मळार काम करपी कामगारांक तांच्या हक्कां विशीं म्हायती आसपाक जाय. तशेंच सरकार तांच्या खातीर ज्यो येवजण्यो राबयता तांचो लाव तांणी घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. दोन 2021 वर्सा गोंय मुक्ती दिन हिरक महोत्सव समारोप समारंभ ताळगांवच्या दोतोर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरींत जाल्लो. ते खातीर सरकारान सुमार 9.25 कोटी रुपया खर्च केल्ले. ह्या सगळ्या खर्चांतले वट्ट 8.91 कोटी रुपया वास्कोंतल्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंत्राटदार विन्सन ग्राफिक्साक फारीक केल्ल्याचें कळटा. ही गजाल माहिती हक्क कायद्याखाला ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगेज हांणी मेळयिल्ल्या म्हायतेंतल्यान उघड जाल्या. सरकारा कडल्यान जावपी ह्या खर्चाची दक्षता खात्यान चवकशी करपाची गरज आसा अशें मतूय आदवोगाद रॉड्रिगेज हांणी उक्तायलां. गोंयचो सभापती रमेश तवडकार हांचेर जंगल तोडी कुर्बा दिवपाचो आरोप हो गंभीर प्रकार आसा. ह्या प्रकरणाची पुराय तरेन चवकशी करून ताचेर गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी गिरीश चोडणकर हांणी प्रसिद्धी पत्रका वरवीं केल्या. जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत ह्यो दोन काणकोणच्या थळाव्यांनी रमेश तवडकार हांणी आपल्या सभापती आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी पदाचो वापर करून जंगलांतल्या झाडांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केल्लो. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय यांच्या जोड पालवान म्हाऊस ग्रामपंचायत सत्तरी कोपार्डे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर करियर गायडन्स आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार सिनियर करियर कावन्सिलर मिश्कोवा मेंदेस मुखेल सोयरे आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय यांच्या जोड पालवान म्हाऊस ग्रामपंचायत सत्तरी कोपार्डे वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर करियर गायडन्स आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार सिनियर करियर कावन्सिलर मिश्कोवा मेंदेस मुखेल सोयरे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकारा कडेन 500 कोटी रुपयांचो कामगार उदरगतीचो निधी उपेगा विणें पडून उरला. पयल्या पावण्याचेर ह्या निधीचो उपेग बांदकाम मळार काम करपी कामगारांच्या उदरगतीक लागून वापरतले. गोंयांत सध्या 90% बिगर गोंयकार जाल्यार 10% गोंयकार बांदकाम मळार कामगार म्हणून काम करतात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या.
सांतिनेज वाठारात सिवरेजीची पायपलायन फुटिल्ल्यानूच उदक रस्त्यार आयिल्ल्याचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान मान्य केला. ह्या कामा खातीर कंत्राटदार आनी अभियंते जापसालदार आशिल्ल्याचे तो सांगता. सांतिनेज वाठारात सिवरेजीची पायपलायन फुटिल्ल्यानूच उदक रस्त्यार आयिल्ल्याचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी मान्य केला. ह्या कामा खातीर कंत्राटदार तशेंच अभियंते जापसालदार आशिल्ल्याचे तो सांगता. सोनारबाग उसगांव जावपी बंधारा बांदपाच्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत हे काम मंगळारा जबरदस्तीन सुरू करपाचें आशिल्ल्यान करो या मरो डू ऑर डाय हो स्लोगन घेवन आंदोलन करीत हो बंधारो कसोच बांदूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. ह्या बंधाऱ्याक लागून थळाव्या लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटले आनी गांव सोडून लेगीत वचपाची पाळी येतली अशी भिरांतूय थळाव्या लोकांनी ह्या वेळार उक्तायली. मायनिंग कोणें चलोवपाक घेवनी आमचेच कामगार थंय कामाक घेतिल्ले जाय अशें पुती गांवकारांचें म्हणणें आसा. आमकां थंय घेनात जाल्यार आमी मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मायनिंगाचेर आधारीत आशिल्ल्या लोकांक आमी कामां दितले अशें गोंयचो आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान मायनिंग बंद करतना विधानसभेत आश्वासन दिल्लें. तें आश्वासन आतांच्या मुख्यमंत्र्यान पाळचें अशी पुती गांवकारांची विनवणी आसा. कामधेनू येवजणेचो लाव घेवपाक जाय जाल्यार तुमची मालमत्ता बँके कडेन घाण दवरची पडटली. हय, दक्षिण गोंयच्या एका शेतकारान बँकेन ताची मालमत्ता घाण दवरपाक सांगल्या. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर मालमत्ता घाण दवरच्या परस येवजणूच नाका अशें शेतकार उलोवन दाखोवपाक लागल्यात. तेन्ना सरकारान हे कोफूसांव सुटावे करून शेतकारांक हे येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंची वेगसान केल्या. गोंय सरकारान चालीक लायिल्ली सरळ पगार येवजण फाटीं घेवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी केल्या. 63,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार सरकार थेट दिवच्या बदला गोंया भायल्या एका खासगी कंपनीक कित्याक दिता? गोंयांत अशी IT कंपनी सक्षम नात काय असोय प्रश्न दिलीप प्रभुदेसायान ह्या वेळार केला. येवजणेंत खुबश्यो चुको आसात त्यो तज्ञांचो सल्लो घेवन सुदारपाची गरज ह्या वेळार दिलीपान उक्तायली.
आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव आणि भाजपाच्या एसटी मोर्चाचो फुडारी अँथनी बार्बोसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या मन की बात कार्यावळीचो 100वा भाग पळयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो हांव व्हडलो फॅन. आपणें ताचे भशेन प्रधानमंत्री पळोवंक ना अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यांची तुस्त केली. मन की बात ह्या कार्यावळींतल्यान तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडल्यान शिकपा सारकें खूब कितें आसा अशें चर्चिलान म्हणलें. कोरगांव वाठारांत उदका पुरवण सारकी जायना. उदका पुरवण खात्याक फोन केल्यार प्रश्न सुटावो जायना. आमदाराक सांगल्यार तोय काना मनार घेना. जाल्यार प्लंबराक लेगीत फोन केल्यार तो आपणाक फोन करूं नाकात हो म्हजो पर्सनल नंबर म्हणून शाणेपणां सांगता. उदक ना जाल्यार आमी करपाचें तरी कितें ह्या प्रश्नावेल्यान आयतारा कोरगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार खर पावलां उबारपाची शिटकावणी लेगीत ह्या वेळार कोरगांवकारांनी दिली. आयतारा जाल्ले मय वांयगणी पंचायतीचे ग्रामसभेत देऊस भटवाडी वाठारांतल्या एके खाजगी मालमत्तेंतल्या रस्त्याचो विशय बरोच तापलो. अशोक लाड ह्या नागरिकान हो विशय उपस्थित केल्लो. पंचायतीन ह्या प्रश्नाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी नागरिकांनी केली. पंचायत मंडळाचे बसकेंत चर्चा करून फुडलो निर्णय घेतले अशें उतर सरपंच सुवर्णा चोडणकर हिणें दिलें.